संसार ताच्या दासा उंच उंच बोरबोद गोड गोड दोरये ताणेच गोडून हाडल्या आखी प्रितूम सगळो संसार ताच्या दासा उंच उंच बोरबोद गोड गोड दोरये ताणेच गोडून हाडल्या सर्वेस्परा तुकारेया ताका दिमासुया तोदी कोडो आमचे दारो ताका वाकाडुया सर्वेस्परा तुकारेया ताका दिमासुया बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी सगळीं मनशांक न्हय पूण देवाक मानतात तसलीं जावंक आदार कर म्हूण हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच संकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत को सोम्या सोम्या काकूत को प्रिसा प्रिसा काकूत को प्रिसा प्रिसा काकूत को सोम्या सोम्या काकूत को सोम्या सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरज ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. जी कोण सोम दीस मनयतात, खाजराचे वरस मनयतात, तांकां देवा बापाचो आशिर्वाद मागून घेवया. मरून गेल्ल्यांक सर्गीचें सूख. भलायकी बिगडलेली आसा, भलायकी ना, दुयेंत आसात, तरेतरेचे पिडेक सांपडलेली आसात. कोविड-19 कोरोना व्हायरस हाचे बी जायती आमची भावां भयणां बोली पडलेली आसात. तांकां सगल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी मागून घेतना मोगान आपुरबायेन जीव रिस्कार घालून तांची सेवा करतल्या सगळ्या भावां भयणांचो उगडास करून तांचें जिवीत सुरक्षीतपणी देवान राखूंक सांबाळूंक मागुया. जाणी कोणी आपणा बसत मागूंक लायला, जांकां कोणाक मागतल्या म्हूण सांगला, तांची सगळ्यांची मागणी आनी इंटेन्सां मनान धरून हे मिसाचे भेटेंतल्यान ह्या जमात प्रार्थनांतल्यान देवा बापाक उबारुया. सर्पद्वेदार आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बगस आनी जी आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. भाग्यवंत पावलून गलासियकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, जाणें तुमकां क्रिस्ताची कृपा जोडूंक आपयल्यान ताका इतले बेगीन सांडून दुसरें कसलें शुभ वर्तमान तुमी दवरलां म्हूण म्हाका अजाप दिसता. दुसरें शुभ वर्तमान आसा म्हणूनय बगर क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दसवून सोडटात तसले थोडे घुस्पावणार तुमचे मदें आसात. पूण आमी तुमकां परगट केलां तें शुभ वर्तमाना भायर कोणूय मनीस, आमीच जावं तो वो स्वर्गांतल्यान आयलोलो एक देवदूत जावं, दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करीत बी ताचेर शिराप पडूं. आदी आमी सांगलां तेंच आतां आनीक एक पावट सांगता. तुमी मानून घेतलां ते शुभ वर्तमाना भायर कोण दुसरें एक तुमकां परगट करीत बी ताचेर शिराप पडूं. आतां हांव कोणाक मानूंक सोदता सो तुमकां दिसता? मनशांक की देवाक? वो मनशांक खुशी करूंक बी हांव भायर सरलां वय? आजून वेर मनशांची खुशामोद करूंक जर हांवें सोदलोलें तर क्रिस्ताचो सेवक हांव जावचो नासलो. सांगता तें समजून घेयात बाबा भयणीनो. हांवें परगट केलां तें शुभ वर्तमान मनशाच्या पद्दतचें न्हय. खंयच्याच मनशान म्हाका तें दिवंक ना वो कोणेंच म्हाका तें शिकोवंक ना. बगो जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उक्तें करून सांगलां. देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. म्हणुया, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळे म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक वाखाणटा. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती, ताची संतोश्ता तांणी ती नियाळची. म्हणुया, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपूण करता तें सगळें तो नितीवंत आनी विस्वासी. सगळे ताचे कायदे विस्वासीपणांचे. शास्त्रांचे शासनांक थारायलोले प्रमाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणे मांडून हाडलोले. म्हणुया, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपली पोरजेक तो सुटका दिता. आपलो करार शासनाक स्थापून दिता. पवित्र ओचित ताचें नांव, ताची वाखाणी तोखता नितेकाडी. म्हणुया, सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पोराक जोर, सर्वेस्पोराक जोर, सर्वेस्पोराक जोर जोर. सर्वेस्पोराक जोर, सर्वेस्पोराक जोर, सर्वेस्पोराक जोर जोर. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्porak zoi, सर्वेस्porak zoi, सर्वेस्porak zoi zoi. सर्वेस्porak zoi, सर्वेस्porak zoi, सर्वेस्porak zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यांसो. तुमचे सव्यांसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे
शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूक कोसाक लावंक एका धर्मशास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सुमूर्तींत कितें बरयलेलें आसा थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बोळान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक विचारलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो परतीपाळ केलो, कोण एक मनीस जेरिक्याक वचूंक जेरुसलेम थावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरा नागोणेच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसलें नासलें तितलें काण घेवन ताका घाय पडसर मार घालो आनी ताका अर्दो मेल्लो कसो सांडून ते पडून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावून सरलो आनी ताका पळयोवन तोय दुसरे कुशीन सरून फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारेकार तेवशिल्यान वेताना ताचे सरशें पावलो आनी ताका पळयोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एक खानावळींत व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खानावळकाराक दिले आनी म्हळें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जाय जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करता. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोरांच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलोशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताचे थंय दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या पवमरीनो, हाच्या दोनूय वाचपांतल्यान आमचे मुखार हो संदेश आनी तो संदेश म्हळ्यार आमी न्हय मनशां पूण देवाक उदीक मानवतलीं जावंक आमकां हाचे उतराचो सेवा धर्म आपयता. पवमरीनो, हाचेर नियाळ करूं की दोनूय वाचपां आमकां आदाराचें जातात. कित्याक पयले वाचपान भाग्योन पावलू गालासियेकारांक बरयलेले चिटीन गालासियेकारांतल्या ह्या लोकांक उगडास करून शुभ वर्तमानाचो उगडास करून तांकां संदेश दिता. तो म्हणटा, शुभ वर्तमान, क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान, देवाच्या शुभ वर्तमाना भायर आनीक दुसरें शुभ वर्तमान ना. आनीक दुसरी बरी खबर आनी कसलीच ना. घोडे जायते जाणीवन तुमकां ही बरी खबर म्हूण सांगूंक प्रचार करीत, आपआपलें शुभ वर्तमान घोडये परगटीत. पूण हें सगळें फोटिंगपण, हें सगळें फोटकिरें. कित्याक जेजूच्या शुभ वर्तमाना भायर, हे बरे खबरे भायर देवाचे बरे खबरे बगर आनीक दुसरी बरी खबर ना, शुभ वर्तमान ना. आनी हाका लागून तो आपले जिविताची गोवायकी कशी हे पोरचेक दिवन अशें म्हणटा, आमी न्हय मनशांक पूण देवाक मानवलेले जाल्या आनी तुमी बी हे देवाक मानवलेले जावंक हें जेजून आमकां दिलोलें, देवान आमकां दिलोलें हें शुभ वर्तमान बरी खबर आमी तुमकां परगट्टा. खोर उतरांनी, खडेगांठ उतरांनी वाक्यांत पावलो हो संदेश हे पोरचेक दिता आनी तांकां उगडास कोता की तांचें आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक एकदम गरजेचें. बाबा हाचेर उदीक लोकांच्या शुभ वर्तमानांतल्यान हे वेपारींतल्यान आमच्या नदरे मुखार जेजू दवरता. हो मनीस हो धर्मशास्त्री येता, जाका धर्माची सगळी शिकवण आसतली जाणार मनीस,
जेजूचे सासणाचें जिवीत जोडून घेवंक विचारता. जेजू ताका आज्ञाचो उगडास करता, आज्ञा सांबाळ पाळ, ह्यो सगळें आपूण करून आयलां. जेजूक जबाब दिता. आनी उपरांत जेजू ताका आनीक एक वोपार घालून संदेश दिता. आनी वोपार बऱ्या सामारितानाची वोपार. जायते पावटी बाबा कडेन हे वोपार आमी आयकल्या. हे वोपारीची समजणी बी आमी घेतली. ते एक 4 मनीस हे वोपारींतल्यान आमकां दिश्टी पडटात. एक मनीस थंयसर घायाळ जाल्ल्या मनशाक, वाटसूर आसलेल्या मनशाक, मार घालून अर्दो मेलोलो कसो दवरलेल्या मनशाक थंयसरूच सांडून वेतात. तांची कारणां आसलेलीं. याज्ञीक सोडून वेता जाल्यार तो अपवित्र जातलो म्हूण. लेवीत सोडून वेता जाल्यार आपली जिविताची सुरक्षा, आपूण आपलो जीव सांबाळूंक, आनी हे भाशेन एक एकलो येवन एक कारण तांचें आसलेलें आनी देखून ह्या वाटसुऱ्याक थंयसरूच सोडटा. बाबा म्हणून खेरीत खाशेलेपण त्या सामारेकार, त्या सामारितान, त्या मनशाचें. कित्याक हो सामारितान ओन भावार्थ नासलो, जुदेव न्हय तसलो मनीस तो. तरी आसतना घायाळ जाल्ल्या मनशाक पळोवन तो चुरचुरता. तो आपलो जीव रिस्कार घालता आनी ह्या मनशाक, घायाळ जाल्ल्या मनशाक तेल लावन, सोरो लावन, ताचे घाय बांदून ताका खानावळीन घालता आनी बरी कोरणी ह्या मनशा सगळें करता. थंयसर ह्या मनशाच्या जिवितांत आनीक एक हें खाशेलेपण हे शेवटाच्या वळींनी आमकां दिश्टी पडटा. हो जुदेव न्हय आसलो, भावार्थी न्हय आसलो, हे बरे कोरणे वरवीं देवाक मानवलेलो जाता, देवाक मानता तसली कोरणी करता जाल्यार त्याच बरोबर तो सरभोंवती आसलेल्या लोकांकूय बी बरेंपण करतालो. लोकूय बी ताचेर पातयेतालो, लोकूय बी ताचेर विस्वास दवरतालो. कित्याक बऱ्या स्वभावाचो मनीस तो आसलेलो. हें आमकां कशें घुमून येता काय? त्याच शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक तो अशें म्हणटा, थोडे दुडू त्या खाणावळकाराक दिता आनी म्हणटा, ह्या मनशाचो बरी भाशेन परामर्श कर आनी ओगळो कितें दिसपेस जाता तो परतून हांव येता तेन्ना हांव तुका फारीक करता. बाबा म्हणटा तो खाणावळकार आसलो, तो ह्या सामारितान मनशाचेर पातयेता. कित्याक ह्या मनशाचे कडेन ताका खबर आसली, बऱ्या स्वभावाचो कडेन तो मनीस आसलो आनी हाकाच लागून ताचेर पातयेता. देखून ह्या दुयेंत मनशाक, घायाळ जाल्ल्या मनशाचो हो खानावळकार बरी भाशेन परामर्श करता. कित्याक हे आश्वासन हो सामारितान ह्या खानावळकाराक दिता. परत येता तेन्ना हांव तुका उत्ता तें फारीक करता. असलो विस्वास बाबा म्हणटा एकदम गरजेचो. कित्याक आयज काल असलो विस्वास ना, आमी एकामेकाचेर पातयेना. पूण हो सामारितान मनीस, हो खानावळकार हे सामारितान मनशाक पातयेता. कित्याक ताचे बरे जिविताची, बरे स्वभावाची ताका खबर आसली. आनी तो न्हय फकत देवाक मानवलेलो पूण मनशांकूय बी मानवलेलो आनी मानवता तसलो मनीस जावन गेलो. तुजें आनी म्हजें कितें काय? सभार पावटी आमकां जिवितांत कितल्योच बऱ्यो करणी आदारूंक दुसरें सगळें दोयाळ जावं देवाक मानता तसलें जावं मनशांक जावं देवाक मानता तसलें जावंक आमकां ह्यो संद्यो मेळटात. ह्या संद्यांचो आमी फायदो काडटा काय? वो आमी एक एक्सक्यूज आमी दिता, कारणां आमी दिता काय? देवाचे नदरे मुखार आमकां मान आसा काय? आमच्यो कोरण्यो पळोवन देव आमचें जिवीत मानून घेतलो काय? ह्या सभार प्रश्नाचो जबाब सोदुया आनी देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जिवन दुसऱ्या सगळें घडटा ते भाशेन बऱ्यो कोरण्यो आदारपाचो प्रयत्न करून हें सर्गीचें सूख, सर्गीचें राज, सासणाचें जिवीत तुवें आनी हांवें जोडून घेवंक प्रयत्न करूंक हे मिस्साचे भेटेंत मागुया. भेटोवनीक आमी गायन गावुया. आसा जेजू C4 पान 19, C4 पेज 29. आमची काळजां धुवून काडून निर्मळ काळजां तुका Asa Jesus,
म्हज्या भावांमडीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पृथ्वीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फॉर्मायला तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोर आमचो कांय तो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुंकता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. थीर बोरवाशान ताचें मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां बरोबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawardaco Porgotia, Jesu Melo, Jesu Chiwonzala, Jesu Nowian Yatolo. Bapa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडोन सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवथोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगात पडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबां भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन नेमिसा भेटीन वांटो घेतिल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकुआर मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोनमृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या Jezu वरवीं त्या Jezu सांगता त्या Jezu थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. दिवसाला सगळ्या राखता आणि सांभाळता सदांच आमी देवाचेर विस्वास दवरून चेहऱ्यावर तेन्ना ह्या विस्वासाचें इनाम देवान आमकां फावो केला देखून ताचे उपकार आठोवया ताका दिनवासुया आनी जेजून शिकयलेले प्रार्थना बरोबर म्हणया आमचे बाबा स्वर्गीय तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुशता तशें आमची पापां बोस आनी आमकां गायले घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुमंडला जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी गोरवाशां पात्रयता तर आमकां तुजें उदार कापुनी सर्व पापांतली सुदारी आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर ती इश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जची येता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटेली आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरानूच म्हाका भलायकी मेवतली. ओत्मीक कोमुनियाचे मागणे म्हजे जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता हे वेळार तुजे बुवा मळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक कोट्टा तुजे सुशिलो कोर सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. भाव भयणी आमी सगळीं D6 पान 49 D6 पेज 49.
कोरोना व्हायरसी पिडे सुमयार देवाची काकलुतीक मागणी. सोर पदवेदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मुटवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणी आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतींक तूं उत्तराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळो. पवित्र आत्मे, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं. अभ्यास करता त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवं सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार थेवता त्या धर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजे सवें तांकां बरवांसो मेळो. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां धादोसकायेन भरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर पदवेदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाचे गायन गावुया. सर्वेस्परा कारगां दियात. E10 पान 802. E10 पेज 82. एकाच पावार्थान आमी चलच्या, आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्या. आपणा सारकेली आमी कोच्या, घालतांव गाडसारी आपलो वतलो. आपणा सारकेली आमी वाटच्या, घालतांव गाडसारी आपलो वतलो. सर्वेस्परा